सांगीकारांचे नवी पुलांचे स्वप्न पुराय जावपाक आतां फक्त एक आटकड उरला. पुला कुशीक आशिल्लें फेलिसियानो फर्नांडीस हांचें घर काडून तांकां दुसरी सुवात मेळटली तेन्ना सांगेच्या पुलाचें उक्तावण जातलें. ह्या ब्रिजाक आनी आमचें घर वयता सगळें त्या घर तेणी आमकां सगळें मेन्शन केलो का आमकां रिहॅबिलिट कोत्तले सुटेबल लँड दितलो म्हूण. हितून आमकां फायर रिपोर्टान सांगलां आनी तेंगे हितून सांगलां एवॉर्ड म्हणलो का आनी त्या बेजाचेर आनी तें सगळें आमगे प्रोसेस जालो. जेन्ना CM प्रमोद सावंत येयला तेन्ना तेंकां एक लेटर धाडलें आनीक WRD आमचो SLO कलेक्टर आसा तो शंकर गांवकार तो आमकां येवन तें सांगपा लागलो तुमकां CMान लेटर धा तुमचे प्रॉब्लेम सॉल्व करा म्हण. तेन्ना आमकां ताणें एक लँड दाखयली रेव केलें हें कोता येतलो आमी ताका वयर सांगलें आनी तो प्रोसेस सगळो जाल्लो. आनी म्हाका एक कोर्टांतल्यान सांगलें तुगे जमीन कितली आहा ती हाड म्हूण सांगली. ते कांय कारणान कितें जालें COVID-19 हे 2020 मार्चान येयलें आनी ते कोर्ट बंद जालें आनी ती 2 वर्सां तितून पेंडींग गेली आनी ते आमगे उरलें. सो नाजाल्यार तेन्ना मागीर परतून इलेक्शन टायमार तो कोर्ट लागलो आनी तें बंद पडलें. म्हाका सुभाष फळदेसाय पासून पयलीं आपूण आमदार नासतना वयल्लो हें करपाक सगळीं तेगे हें करया म्हूण तें जाल्लें आनी तोच प्रोसेस परतून करपाक पडलो. एक फावट तें जाल्लें तें दुसऱ्या वर्सा परतून करचें पडटा. सगळें आतां 90% जालो का दिवपाचें आनी 10% उरलां. आनी जेन्ना पळय हांवें विडियोन म्हणलो काय तें सगळें ट्रू. तुज्यान आनी कोणाक पासून हें घेवपा जाता बाबा हें CMान सांगलें आनी हांवें देवा पासून घेवन तुमकां सांगपाक शकता हो मेशू आहा तो कित्याक कांयच्या कांय उलयता आनी हेणें सांगलें तेणें हें केलें तेणें ना. हांव आनीक पाटी हो तेणें म्हणलें एक दीस म्हणपा थिंग मोदें घर आहा म्हणपा लागलो. दुसरी आनी तेणें म्हणपा लागलो बाबाजी ना घर आहा. तिसरी विडियो म्हणलें मागीर तो मिनीना घर आहा म्हणपा थिंग एक विडियो काड हांवें ताका पयलो बायट दिवपा आसलो. हांवें तो आमचो एडवोकेट अमारा एक दीस फोन केल्लो तेन्ना तो म्हणपा आपूण आवट ऑफ स्टेट आहा तेन्ना मागीर फायल फॉर करया म्हणपाक आनी ताका जायत कॉन्टेक्ट केलें म्हूण तो तेगे कोर्टां बिटां खूंय बिजी आसलो तो पावलो ना. मागीर तें हांवें सेल्फ विडियो शुटींग केलें आनी तें हांवें वॉट्सॅपाचेर घालें आनी सगळें सांगलें तुजे परी कोणाक सोशल मिडिया पासून मुगे हें दिया मुगे प्रॉब्लेम ना. ओके कांयच्या कांय उलयता हेजी सुवातेर आमी आसले आनी तेजे सुवातेर तो आसलो जाल्यार आमी काडटा विडियो तो आमकां गाडयांनी येवन सांगता आसलो कित्याक हें मुगे जालां पळय तुमी हें करता काय म्हण बेमानी करता म्हण आनी हें कितें बट्टनाचें जायना. ताका हेणें सांगलां आमचे GICD क्लियरली तेजें रिटेंडर जातलो म्हण. रिटेंडर जाता म्हणटा तेजें आनी वयर काडपा जायना कोण फळदेसाय हें करता तें GICD हें बांदता. आमदारान हें गेल ना तो आमचे वेलफेअर मिनिस्टरान फळदेसायान गेल ना कॉन्ट्रॅक्ट तेजें हें बेमानी करपा आनी हें करपा तें कित्याक आमी कोणाकूय जालें दिसता ते चिकोळम्यातले पासून म्हणपाक वय म्हणपाक कितें काय म्हणटा हें आमी चलता आमगे कितें जावपाक शकता कोण कोणाचेर राग काडपाक शकता आमकां भिरांत दिसता. ताका लागून हांव विडियो बायट पयलीं पासून दिवपाक लागलो. पळय तुका जायते हांव उलयतलें हो डेप्युटी CM आसलेलो तेन्ना डेप्युटी CMाचेर हेंचेर कोण जालें ना कांय केन्ना हें करता आसतना बाबा तेंगे कितें करपा जाता हें केलें ना. आनी आतां तो सगळें CMान दितून हें सांगता तरी आसून तो वगड रावना. आमकां हें करता आनी हेणें शिकयलां तेणें शिकयलां हांव देवाचेर सांगता हेणें सांगलां हे सगळी गोश्टी तेंकां सांगलां CM येतलो आमी घडून सांगता म्हणटा तो हें करता बेश्टी गरजी बेमानी हें करता ती मातशें करनाका. आनी मुगे इतलें बरें जावपा कित्याक हें जावपा तो सगळ्यां सोशल वेलफेअर मिनिस्टर सुभाष फळदेसाय सगळ्यांक काम आयकत मरे तो आमकां कितली पाटी हें घेवन गेलो. हांवें ती नोटीस येयल्ली तेणें ताका दाखयलें हें बाबू कितें आनी नोटीस हें कर वेकंट कर म्हणून धाड तो रोखडो म्हाका इंजिनियराक येयला PWD आनी थिंगा CMान फुड्यान घेवन गेलो. CMान तांकां सांगलें ताका हें करया म्हणून रिहॅबिलिटेशन ताका कितें जाय तें दिया आनी कितें हें दिया म्हूण तें सगळें. आमी केन्ना कंपोजिशन मागोना कंपोजिशन हांवें खबर काडना मुगे हितून हें चोय आनी ही खबर हें कॅन्सान दिवपा आसलो तें पळय तो कित्याक कितें उलयता आमी तेजें हें कंपोजिशन आमी हेंच केलें ना वाडून मागलां कांय मेळ्ळें आनी कंपोजिशन आमी चोयनासतना पयलीं हें दिलो तूं येयलें तेन्ना तुका आमी एप्रिसिएशन तुका कॉंग्रेच्युलेशन केलां तुजेर आमी दुस्मानका ना
पूण तूं आमकां अशें कोन्न हें कोन्नाका कंपन्सेशन हें केलां तें केलां म्हणजे आमीच सगळीं मागला तें कंपन्सेशन कांयच ना आमी केन्ना मागोंक ना वाडोय मागलो ना आमकां रिहाब आमगे झोपडी कांय ना म्हणून आमकां लँड दियाय म्हूण ते हेर कोणा घर बापाच्या नांवार ते कोणा दिता दी म्हणून म्हाका मुगे जमीन म्हज्या नांवार आहा सगळें ती म्हाका मुगे जमीन हांवें मागल्या 952 स्क्वेअर मिटर. सांगेची नगरसेवक किरोज क्रूज यांच्या म्हणण्याप्रमाणे घर काडली उपरांतूय बीन थंयसान चिकलमाळी ह्या गांवांत वचपी रस्त्याचेरय बीन नजर दिवची पडटली. एक्चुअल सिच्युएशन म्हळ्यार कितें आमचे आदले PW मिनिस्टर सर पावसकर सर आसले त्या टायमार हो ब्रिजाचे फावंडेशन स्टोन जालो आनी ब्रिज बांदपा स्टार्ट जालो पूण ब्रिजाचे प्लॅन जे आसले ते आमचे म्युनिसिपालिटीक जालो आमकां दाखोवंक ना पयलीं ते प्लॅन कितें आसतो आनी आयज ब्रिज कंप्लीट जाल्लो आसा पूण जे आमचे हे वाड्या तारीमोळ वाड्यार जायते लोक आसा मोर दॅन 500 to 600 लोक आसा भुरगीं जाल्यार आनी हे लोकां येवपा वचपा तेणी वेवस्था आमकां दाखोवंक ना आनी लास्ट टायम ज्या वेळार आमचो गोंय राज्याचो CM आनी आमचो सांगेचो आमदार तथा सोशल वेलफेअर मिनिस्टर तेणें विजीट केली आनी हांव एवरी टायम म्हगेले अपडेट तेका दीत आसता सर आमगे हे लोकालो रोडाचें हें जाले शिवाय तुमी पुला इनॉग्रेशन करनाका म्हणून आनी तेच्या वेळार CMन बीन हिंगा लोक आमचो गांवचो जायते येयल्लो पूण CMा ते दिसा मातशें लेट जालो थोडो लोक आसलो लोकांक हुजीर CMन सांगलें आपण हे हो प्रॉब्लेम सॉल्व केले उपरांतूच हो ब्रिज चालू करता म्हणून आनी आमचो जो पयलींचो ब्रिज आहा तो आमकां कितली वर्सां तकपा सारको ब्रिज आहा ह्या ब्रिजाची सारकी अर्जंट गरज आहा हाल्याच जावपा जाय अशें ना हे आमच्या लोकांची समस्या आहा ती सुटावी करून हो ब्रिज स्टार्ट करपाचो अशी म्हजी हांवें मागणी मांडली आहा आनी हांव म्हळ्यार आमच्या मिनिस्टरा फुडें वचत आसता तसोच आमचो एक भाव आहा तेजे पयलीं तरी कितें तरी तांकां गव्हर्मेंटा कडच्यान एक्विजिशन प्रोसिजराचें कितें येयल्लें पूण तो आतां बाबा फिलशन म्हणटा तो घराको आहा बेकार आहा तेगे 2 भुरगीं आहा बायल आहा तेजी खंय तरी बरी भाशेन वेवस्था करची म्हणून हांवें लास्ट टायम पावसकर सर येयले तेन्ना त्या प्लॅटफॉर्मार उलयल्ले तेका आनी कोत्तो म्हूण सांगलें आनी पयर CMन आश्वासन दिलां आनी आमच्या मंत्र्यान आश्वासन दिलां सुभाष फळदेसायन की तेजें सेटलमेंट केले उपरांतूच हें ब्रिज चालू करूया म्हणून तर आमचो सायडी ब्रिज आहा तो अखंड आसा अजून पासून एक सेटल जालो म्हणटकीर लास्ट टायम आमी जे ऑफिसर येयल्ले हेजे तांकां आमी दाखयल्लो ते सायडच्यान एक प्रूव करून हें करपाचो मागीर ते म्हणपाक तेजो रिइस्टिमेट करपाक पडटलो हें प्रोविजन हेजें दवरूं ना दाखोवं ना पूण हे जे पयलीं इंजिनियरान पूल करचे पयलीं तेन्ना ब्रिजाचे एस्टिमेट करचे पयलीं ते हें प्रोविजन पयलीं घेवपाक जाय आसलें आयज आमी आमचे लोक त्रासान पडपाक जायनाय हें कारण मुगेलें आनी इश्यू म्हणल्यार कांय ना आमगे लोकां हे लोकां वचपाक प्रोविजन करपाचें आनी मागीर ब्रिज स्टार्ट करपाचो. सांगेचे आमदार सुभाष फळदेसाय म्हणटात की हो पूल सध्या पुराय जावपाक पावला आनी रोखड्योच ह्यो सगळ्यो आडमेळ्यो सोंपतल्यो. ह्या ब्रिज बांदपा खातीर आमी हो म्हज्या पयले टेन्युरान भितर आशिल्लो 2014तल्यान हांव ह्या ब्रिजा खातीर हांवें प्रपोजल घालें लँड एक्विजिशन जालें लँड एक्विजिशन जाता म्हणल्यार 2016 येयलें 2016 भितर एक थंयचे दुसरे वटच्यान जे लँड एक्विजिशन करपा खातीर आमी घाल्ले त्या ओनरान लँड ओनरान जे घर आशिल्लें ताणें कोर्टान भितर केस मूव केली आनी त्या कोर्टान भितर 2 वर्सां तें तशेंच आडून उरलें. बाय द टायम 2017-18 जाली त्या वेळार हांव आमदार ना जालो पण 2016 एक जजमेंट जालो की तो आमच्या फावरान जालो पण तो पर्यंत इलेक्शनां डिक्लेअर जाली म्हाका तो टेंडर काडपाक मेळ्ळो ना पूण ह्या टेंडराचे ताच्या नंतर 1 वर्स ताजेर कोणी कांय पळयलें ना आनी तो टेंडर आयलो. तो टेंडर खूब उशिरा आयलो आनी त्या टेंडराचेर काडटा आसतनाच एक जे लँड कोर्टान हें आशिल्लें इट वॉज इन फेवर ऑफ म्हणजे हें की तांकां सेटल करून तांकां बरे भशेन म्हणजे त्या लँड ओनराक कॉम्पेन्सेशन पे करून केलें पण तें कॉम्पेन्सेशन वॉज सो मियग ते घरान भितर 6 जाण भाव रावतात त्या 6 जाण भावांक मेळून समथींग लायक 40-45 लॅक्स तांकां 47 लॅक्स कितें तांकां हें जाल्लें. आतां रावताले ते घरांत भितर एक तांचें बार एंड रेस्टॉरंट आशिल्लें आनी दुसरें म्हणजे तांचें घर आशिल्लें आनी जे 5 जाण भाव हातूंत भितर भागीदारी आसात ते थंय नात. म्हणूनच इक्वल डिस्ट्रिब्युशन केलें जर जाय जाल्यार थंय रावता त्या भावांक 5-6 लाख मेळटात. ह्या 5-6 लाखां भितर येदें व्हडलें घर आनी ताणें करपाचें हें ना.
तो म्हजे कडेन आयलो आनी खुबशे गांवचे लोक आयले, थंयचो कावन्सिलर आयलो आनी म्हणपाक लागले की हाची परिस्थिती बिकट आसा, जे भायर आसात ते पयशांचे वाटे घेवन येतले. सो हांवें परत एक फावटी मुख्यमंत्र्या कडेन एक रिप्रेझेंटेशन दिलें की हो मनीस जो खरो घरान रावता ताका सेटल करपाक जाय. मीन टायम आमी फॉलोअप केलें. तो ब्रिजाचें काम जाता म्हणल्यार 2017, 18, 19 हांव आमदार नाशिल्लो. 18, 19, 20, 21 हांगा म्हाका दिसता की 10% पसून काम ते दीस जालें ना. पूण जेन्ना हांव आयलो तेन्ना एक फावटी वेग घेतालो आनी हांव आयलो त्या टर्मा भितर जरी आतां तुमी म्हणलें की 8 वर्सां 6 वर्सां म्हणलें जर जायत, खरें काम ब्रिजाचें सुरू जालें ते मार्च, म्हणजे सादारण ते हांव आयले नंतरय 6 म्हयने थंय कांय जायनाशिल्लें. तें आमी सुरवात केलें आनी ताचे नंतर ब्रिजाचे मेन ब्रीज आसात जे कॉलम्स आसतले आनी ताजे वेल्यान जो ब्रीज जाल्लो आसा तो कंप्लीट जालो. आतां ब्रीज जालो म्हणटकच तो कंप्लीट जायना. कांय लोकांक दिसता कितें तो ब्रीज जालो, न्हंयचेर जालो, पूण ताच्या नंतर अलायनमेंट आसा ते खंय आहात. ताच्या फुडल्यान जांचे कोणाचे जो रोड अलायनमेंट जावन तो रोड वायडनींग जावन मार्केटान पर्यंत रोड वचपाक जाय. दुसरे सायडीच्यान आमकां दांड्या वेल्यान ताचें एक्सटेंशन वायडनींग जावपाक जाय. तें कांय जालें ना. म्हणजे अजून पर्यंत ताचें 20-25% काम उरलेलें आनीक लोक म्हणटा की तो ब्रीज रेडी जालो. आतां प्रॉब्लम हो आसा की ह्या ब्रिजाच्या सकयल्यान एक तारीमळ म्हणटा थंय रस्तो वतालो आनी ज्या वेळार हो ब्रीज कंप्लिशनाक येता म्हणजे ताच्या न्हंयचे पोर्शनाचेर जेन्ना कवर जाता तेन्ना ह्या हें आयलो. पयलीं म्हाका जेन्ना पळय सांगलें तेन्ना GSIDC किंवा PWD GSIDCन काम घेतलें. GSIDCन म्हाका सांगलें की ताच्या पोंदल्यान आमी रस्तो काडटलो आनी हांवें जेन्ना हो रस्तो कंप्लिशनाक ब्रीज कंप्लिशनाक येता तेन्ना जेन्ना हांवें प्लॅन पळयलो तेन्ना पळयलें जर जाय जाल्यार भितरल्यान काडून तुका वयर वचपाचो जो मार्ग थंय मेळना. परत लँड एक्विजिशन करचें पडटा. ताका घुंवन येतलो जर जाय जाल्यार ह्या समांतर वतलो आनी समांतर येवन जर परत घुंवता जर जाय जाल्यार एक्सिडेंट जावपाच्यो परत एक फावटी हें आसात. म्हणजे ज्यो गोश्टी हांव नासतना जाची हें घेवपाक काळजी घेवपाक जाय आशिल्ली ती त्या वेळार घेतले ना. पूण ऑल द टायम हांव GSIDC कडेन डायरेक्शन्स दितालो त्या वेळार म्हाका सांगताले की वी हॅव मेड प्रोविजन्स फॉर ऑल दोज जे तारीमळा वयल्यान लोक वयर रस्त्यार मेन रोडार येवपाक शकतात तांकां भितरल्यान त्या ब्रिजाच्या सकयल्यान वचून घुंवन येवपाक मेळटलें म्हणटाले पळय न्ही तें प्रोविजन तशें जायनाशिल्लें. म्हणूनच जेन्ना तें टॅक्निकली फिजिबल ना हें कळ्ळें हांवें खूब फावटी 1-2 न्ही किमान 10 फावटी ह्या इंजिनियरांक हाडून हांवें थंय दाखयल्लें आसा की कितें करपाक जाय. आनी फायनली आतां 1-2 गोश्टी खातीर तो ब्रीज उरता. कोविडाच्या काळान भितर थंय तें बंद जाल्लें पूण ताच्या नंतर ताका वेग घेतलो. आमी परत इन्स्पेक्शन करून तो रस्तो ब्रिजाचे टॉपिंग हें केल्लो आसा. ब्रिजाचो पुरतो म्हणजे न्हंयचो पुरतो रस्तो केल्लो आसा. आतां ताच्या फाटल्यान दोनी वटच्यान करपाचो उरलेलो आसा. म्हणूनच म्हाका दिसता की तें घर आसा त्या घराच्या खातीर आतां गेले ते 6 म्हयने हांव त्या घरा खातीर हें करतां. म्हणजे घरा खातीर ताका एक जागो दिवपाक जाय. म्हाका याद जायना तो कोण घर मालक ओनर आसा. एक क्रिश्चन मालक ओनर आसा त्या घराचो. तो येवन रडटालो म्हणून हांवें सरकाराच्या दरबाराक ताका खूब फावटी व्हेलो, मुख्यमंत्र्या कडेन व्हेलो आनी तातूंतल्यान ताका एक अलॉटमेंट जागो जालो. जो अलॉटमेंट जागो ताका उगे पंचायतीच्या कोटाली ह्या गांवांत भितर जाल्लो आनी थंय ताका घर बांदपाच्या ज्या वेळार TCPक गेलें ही फायल. आतां इतके सगळे प्रयत्न करून आमी तांकां सगळे म्हणजे लॉ डिपार्टमेंट गेले जावं बाकीचे सगळ्यां कडच्यान जमीन जी ताका दिवपाची 1400 स्क्वेअर मिटर्स ऑफ लँड which was supposed to be given and which was identified and it was transferred. तातूंत भितर TCPन गेले तेन्ना TCPन धाडली ती फायल कलेक्टरांतल्यान फायल गेली फॉरेस्ट डिपार्टमेंटान आनी फॉरेस्ट डिपार्टमेंट रेज दी ऑब्जेक्शन सेयींग दॅट इट इज आयडेंटिफायड प्रपोज्ड फॉर तुजे हें प्रायवेट फॉरेस्ट. आतां हे सगळे मार्ग जाता आसतना हें कोणाक खबर ना. जो कश्ट करता, जो खरेंच तांकां न्याय दिवपाक वता, जो हें कामां मार्गाक लावपाक वता त्या मनशाक कळटा. कांय लोक फक्त जाणात ते येवन व्हिडिओ काडपाचे, शेंद्री घेवन खंय तरी वचपाचे, ऑफिसान न्हिदता म्हणपाचे, धमकी दिवपाचे. खरें जर काम करपाचें आसा जाल्यार ह्या लेवलाचेर वचून करपाक जाय. हांव म्हणना की हांवें सगळें काम केलांच म्हणून, पूण प्रयत्न हे म्हजे जारी आसात. एक फावटी जर हो रस्तो जालो आनी ताचें घर काडलें जर जाय जाल्यार म्हाका दिसता की एक फॅमिली आमी उक्त्यार उडयतात.
दुसरे सायडीची ही सगळी देवूळ बांदपाचें आसा, त्या देवळाचें आमी देवूळ शिफ्ट केल्लें, तांकांय न्याय मेळपाक जाय. आमी ह्या तारीमळार वचपी लोकांकय जागो जाय. आमी आयज तो रस्तो पॅक करून तांकां दुसरे वटच्यान दिवपाचें प्रपोजल करपाक शकता हांव. म्हणजे ह्या तारीमळावेल्या लोकांक जर प्रपोज केला PWDन की रस्तो ताका हांगच्यान दिवपाचो, कोर्टा कडल्यान जो रस्तो भितर गेल्लो आसा तो रस्तो दिवपाचो, पूण तो रस्तो तांकां पयस पडटा, नॅरो आसा आनी ह्या लोकांक कंजेशन जातलें, ट्रॅफीक बरोबर ना, अशे रस्तो प्रपोज हांव करपाक शकना. कारण त्या लोकांनी म्हाका निवडून दिल्लो आसा. तांकां असो तो रस्त्याचेर बरो म्हणजे वायड रोड जाय, जातून भितर एक्सिडेंट जावचे ना, तांकां कन्विनियन्स जातलें. त्या खातीर हो रस्तो करपा खातीर आमचे प्रयत्न आसात. म्हणूनच ह्या रस्त्याचेर जेन्ना कोणी भाश्य करता आसतना पूर्ण जबाबदारीन हाच्या नंतर तरी हें करचें. आमी आतां प्रयत्न करतात की ह्या मनशाक, ताचें नांव याद जायना म्हाका, ह्या मनशाक घरय दिवपाक जाय, तारीमळावेल्या लोकांक थंय रस्तो करून दिवपाक जाय. ताच्या खातीर आतां सरकाराच्या सगळ्याक म्हणजे GSIDC इज कमिंग अप विथ अनादर टेंडर. आतां मेन टायम हो जो ब्रिजाचो कॉन्ट्रॅक्टर आसा तो काम सोडून गेल्लो आसा. आतां हें काम सोडपा खातीर ही जबाबदारी म्हाजी आसा काय कितें? हांव एक आमदार म्हणून, एक मंत्री म्हणून म्हजें काम जें आसा तितकें हांवें प्रामाणीकपणान थंय केल्लें आसा. ब्रिजाचो कॉन्ट्रॅक्टर सुभाष फळदेसाया खातीर सोडून गेलो ना आनी ह्या कॉन्ट्रॅक्टराक हांवें केन्नाय पळयलोच ना. ज्या वेळार तांचे सुपरवायजर आसा हांव म्हज्या इंजिनियरा कडेन करता, ब्रिजाच्या कॉन्ट्रॅक्टरा कडेन म्हाका संपर्कच येना. तो कित्याक लागून गेलो हे जे प्रश्न विचारतात ते कॉन्ट्रॅक्टराक विचारपाक जाय, ते GSIDCक विचारपाक जाय. आमदाराक भितर घेनासतना ते उलोवपाक जाय. म्हज्या हातान आशिल्लीं कामां हांवें अनेक केल्लीं आसा. सांगे भागाची उदरगत करता आसतना आमी पूर्णपणे पूर्ण क्षमतेनुसार आनी विथ इंटेग्रिटी आमी काम केल्लें आसा. म्हजेर जे आरोप करतात, कविता करतले आनी कोणी करतले, ताणें आतां पर्यंत जर इलेक्टेड जाल्ले आसात, ताणें आपल्या वार्डान भितर कितें आतां पर्यंत ह्या 5 वर्सांक केलां ताचेंय दिवचें. कॅमेरा मुखार येवन बरें स्टायली मारून जाय ते स्टेटमेंट दिवपाक जाय. अरे तुमचें कर्तृत्व कितें आसा तें दाखयात. म्हाका जेन्ना तुमी विचारतात की हें काम जालें ना, तें काम जालें ना, तें काम जालें ना, लोकांनी तुमकांय मत मारलेलीं आसात. तुमी येवन सांगपाक जाय की हें हांवें केल्लें आसा. प्रत्येक काम गेले नंतर, एखादें एक काम जाले नंतर ते कलेक्टरान केलें, तें काम जाले नंतर हानी कोणी केलें, तें काम जाले नंतर PWD मिनिस्टरान केलें, तें काम जाले नंतर मुख्यमंत्र्यान केलें, तें काम जाले नंतर हेल्थ डिपार्टमेंटान केलें, आनी जालां ना तीं कामां मात सुभाष फळदेसायान पेंडींग दवरल्यात. हे म्हणपी लोक केन्ना तुमी केन्नाय म्हज्या कामाचेर तुस्त केल्लें आसा काय कितें? इतके कश्टान हांवें सांग्या भितर ज्यो कितें उबारलेलें आसा, गेस्ट हावस जातले किंवा आयज गेस्ट हावस आमी उबारले ते सांगे नगरपालिकेक आयज 2 लाख रुपया प्रत्येक म्हयन्याक दिता. तांकां रेवेन्यू मेळपाक लागलो. वर्साक 24 लाख रुपया सगळ्यांच्यानी हायेस्ट तुमच्या मार्केटाचे सगळे शॉपा पासून धरले जर जायत, आमी एक बिल्डींग काडलेली तातूंतल्यान 24 लाख रुपया वर्साक रेवेन्यू हो सांगे नगरपालिकेक मेळटा, तो म्हजे मुळे मेळटा. आयज सांगे नगरपालिकेन भितर जी ताट मानेन बिल्डींग उबी रावल्ली आसा, ही बिल्डींग आसा ती सुभाष फळदेसायान घडोवन हाडली आसा. हांव चॅलेंज करून सांगता, एदी व्हडली बिल्डींग. सांगे नगरपालिकेचो रेवेन्यू हो 14 पालिकेपेक्षा सगळ्यांत कमी C क्लास नगरपालिका. त्या C क्लास नगरपालिकेक A क्लास नगरपालिकेच्यानी व्हडली बिल्डींग आयज सांग्यार घडोवन हाडला, तें म्हजें कर्तृत्व आसा. आयज सांग्या भितर जे कितें कुणबी विलेज जाता, हँडीक्राफ्ट विलेज जाता, ती विलेज वचून तुमी पळयात की स्टिप्युलेटेड टायमान भितर ती केदी व्हडली विलेज आमी हांगा उबी रावतात. आयज सांग्या भितर तुमी पळयात की म्हणजे 7 पंचायतीचें काम कितलें वेगान आनी बऱ्या दिमाखान आसात. 3 पंचायत बिल्डिंगो हांवें म्हणजे तुमी गोंयान भितर अशे खंयचेय मतदारसंघ मेळपाना, 90% पंचायतीची कामां आयज दिमाखान उबी रावतात. प्रत्येक पंचायतीक स्वताचें घर आसा, प्रत्येक पंचायतीक स्वताची 1-2 मैदानां आसात. तुम्ही पळयतले की स्पोर्ट्स कॉम्प्लेक्स आसतले, सांगे स्पोर्ट्स कॉम्प्लेक्स आसतलो किंवा मलखर्णे स्पोर्ट्स कॉम्प्लेक्स आसतलो. ह्या भागान भितर आमची उदरगत पळयात. म्हणजे रस्त्याचें नेटवर्क आसा, हे MDR रोड इटसेल्फ इज 120 किलोमिटर्स. आयज रिवणा भागांतल्यान जरी इलेक्ट्रिसिटी डिपार्टमेंटान अंडरग्रावंड केबलिंगा खातीर रस्ते पावस येवपाच्या माथ्यार फोडले,
म्हणून डिस्टर्ब जाल्लो आसा ना जर जाय तो रिवणा भाग सोडलो जाल्यार तुमी खंयच्याय एक म्हाका दाखयात की जो MDR रोडाचेर एक खड्डो मेळटा जाल्यार सांग्या भितर काम करता आसतना आमी अनेक आयज आमच्या बॉटनिकल गार्डनान भितर कितलेशेच उदरगतीची कामां केल्ली आसात कामां जोरान चालूय आसात GSIDCच्या मार्फत 30 कोटीचें काम आयज खूप मोठ्या प्रमाणात आसा फॉरेस्ट कॉर्पोरेशनान कितलेशेच काम बरें केल्लें आसा बॉटनिकल गार्डन आयज नवे रुपान मुखार येयत आसा म्हणजे तुमकां खंयच्याय डिपार्टमेंटाची कामां पळयत आसतना तुमकां दिसतलें की सांग्यार येदी व्हडली उदरगत जाता आनी कांय लोक जे आसात बदनामी करपा खातीर प्रत्येक दिसाक आयज म्हजेर व्हिडिओ काडटात आतां खंय वालचें जर ब्रीज बुडलो जर जाय जाल्यार ताका सुभाष फळदेसाय जबाबदार लोक सांगता खंय थंय फेरीबोटी घालात 2 वरां खातीर हांव फेरीबोटी घेवन येवं म्हणजे कितेंय जालें जर जायत पावस चड पडल्यारय सुभाष फळदेसाय जबाबदार पावस पडना जाल्यारय सुभाष फळदेसाय जबाबदार कोणाच्या घरा कडेन कसलीं केस्तांवां जालें जाल्यारय सुभाष फळदेसाय जबाबदार एखादे वेळ झाड पडून कोणी जर दुर्घटना जाली जर जाय जाल्यार ताका सुभाष फळदेसाय जबाबदार आनी जेन्ना हांव झाडां मारून इलेक्ट्रिसिटीचे वायरी मुक्त करता झाडां मारून अपघात स्थळाचेर हांव पयल्या पयलीं प्रोएक्टिवली झाडां मारता तेन्ना तें मात कलेक्टरान काम केलें ताका वाहवा मेळटा म्हणजे अशा प्रकारचे बदनाम करपाचे षडयंत्र ह्या सांग्यावेल्यान जाता हें अत्यंत निंदनीय आसा हांव म्हणटा की हांव हांकां कॅरी करना खुबशे लोक म्हाका विचारतात की तूं परत व्हिडिओ कित्याक काडना हांव इतकेंच सांगता की म्हाका व्हिडिओ काडपाची गरजच ना हांव तितको बेकार आसा ते लोक व्हिडिओ परत परत काडटाले आनी हांव तांकां वेलकमूय करता की तुमी व्हिडिओ काडत रावात जाणे करून हांवें की म्हाका एक तरी स्फूर्ती येता की कामां उरल्यात ती बेगीन करपा खातीर म्हाका ताकीद लागता आनी दुसरें म्हणजे परत प्रत्येक फावटी तुमी त्या कामाचो संदर्भ घेतात आनी तें पूर्णत्वाक जातकच श्रेय म्हाकाच मेळटा म्हणूनच हें सगळें काम करता आसतना आयज आमी पायका देवळा कडचो ब्रिजाचें टेंडर काडटात पायक देवाचें प्रत्येक जाण पायक देवाचो सोपूत घेता पायक देवाक परत परत प्रत्येक वेळार हांवें केन्नाच पायक देवाच्या केन्नाय खंय कोणाकय हाडलें ना पूण तें देवूळ कंप्लीट जाता आसतना पसून म्हजो त्या पायक देवाच्या हातून भितर खुबशें योगदान आसा पायक देवाचो ब्रीज देवूळ कंप्लीट जाता जाता हांव सांगता की पायक देवाचो मंदीर कंप्लीट जाता जाता गोंयांतलें एक नामणेचें तीर्थक्षेत्र जातलें अशा प्रकारचें देवूळ थंय बांदपाचो प्रयत्न आसा 5 कोटीचें देवूळ आमी उबारपाचो एक पूर्ण स्टोनाचें 700-800 वर्सां ताचें लायफ आसतलें अशा प्रकारचें देवूळ बांदता आसतना आमी सादारण ते 20-22 कोटीचो ब्रिजय थंय हाडून तेकयतात म्हणजे ही कामां आसात ती सुभाष फळदेसायच्या हातान आसात पूण तुमी कितलेंय जरी बदनामी करपाचो प्रयत्न केलो जर जायत ना तरेन सुभाष फळदेसाय केन्नाच तुमकां फाटल्यान तुमचेर केन्नाच उलोवचो ना आयज म्हजेर उलयता हांव तांचेर परत केन्नाच व्हिडिओय काडना हांव केन्नाय म्हजी प्रतिक्रियाय दिना म्हजें काम इतकेंच की तुमी कितलोय कितेंय करीत वचात हांव प्रामाणीकपणे ह्या मतदारांचो हांव ऋणी आसा की ताणें म्हाका आयज येदे व्हडल्या मळाचेर पावल्लो आसा गोंय राज्यान तुमी पळयात की जे कितें हांवें केल्लें आसा ताचे सगळ्यांचो नावलौकीक म्हाका संपूर्ण गोंयान भितर देश विदेशां भितरय जाता इंटरनॅशनल पर्पल फेस्टाच्या निमित्तान आमी केल्लें इतकें व्हडलें कार्य आसा तें सगळें जगाचेर पावल्लें आसा एक फेरी हातून भितर रिवर नॅविगेशना भितर क्रांती घडयत आसतना तुमी पळयतले की आयज रोरो फेरी सारकी वेवस्था थंय लायिल्ली आसा कांय 1-2 जाण कोणी क्रिटिसायज करतात जे पॉलिटिकल क्रिटिसिजम आसात ते व्हिडिओ हांगा सांग्यार भितर सगळ्याक शेअर जातात अरे हजारांनी लोकांनी बरे व्हिडिओ काडल्यात तेय तुमी पळयात लोकांक कळटा आयज लोक अज्ञानी ना तुमी खंयचे व्हिडिओ शेअर करतात म्हजी बदनामी कशी करपाक पळयतात हें सगळें तुमी करीत रावात म्हणजे ताजेर आक्षेप बिलकूल ना तुमी करीत रावतात तितलो पॉप्युलर हांव जातलो हांव खूब समाधानी आसा म्हज्या कामाचेर कारण म्हाका ज्या जनतेन आयज तुमचे सगळ्यांचे बदनामी करून इलेक्शनाच्या वेळार इतके मोठ्या प्रमाणान तुमी म्हजेर कसले कसले आरोप घाले गुंड म्हणलो चोर म्हणलो फटींग म्हणलो आनी कितें म्हणलें पूण लोकांनी म्हाका परत परत निवडून दिल्लो आसा म्हणजे ही पयली निवडणूक न्ही हांव सांगपाक सोदतां 1992 हांव पयलो जो पंच जाल्लो ताच्या नंतर हांव जिल्हा पंचायत जालो ताच्या नंतर आमदार जालो ताच्या नंतर डेप्युटी स्पीकर जालो आयज हांव परत एक फावटी आमदार जावनय मंत्री जाल्लो आसा आनी म्हजे कडेन जी खाती दिल्ली आसा ताका पूर्ण हांव न्याय दीत आसा
भारतीय जनता पार्टीचे एक कार्यकर्तो म्हणून भितर सरलो, बूथ अध्यक्ष जालो, मंडळ अध्यक्ष जालो, जिल्हा अध्यक्ष जालो, स्पोक्स पर्सन जालो. म्हणजे संघटने भितर कार्य करता हांव ह्या पदाचेर पावल्लो आसा. काल एखादे खंयच्याय फ्लुकान हांव आमदार किंवा कावन्सिलर जाल्लो ना. ह्या लोकांनी लक्षांत दवरचें. तुमी इतली म्हजी बदनामी निवडणुकीच्या वेळारय बी केली आनी ताच्या नंतर तुमकां रिजल्ट्स कितें मेळ्ळे ते पळय. म्हणूनच राजकारण करप हो म्हजो छंद न्ही, समाजकारण हें म्हजो छंद आसा. आनी लोकांक, ह्या ग्रामीण भागांतल्या लोकांक एक बरें नेतृत्व दिवप, एक बरें सुविधा दिवप हें आमी करतात. आज म्हज्या सांग्यावेल्या हांव अभिमानान सांगता, सांग्यावेल्या सगळ्या सरकारी शाळांनी प्रत्येक रुमान आयज टीव्ही आसा. म्हणजे तुमकां स्मार्ट टीव्ही मेळटले, स्मार्ट बोर्ड आसतले. हें कर्तृत्व हांवें करून दाखयलें आसा. गोंयान भितर त्या खंयच्याय मतदारसंघान 100% क्लासरुमांनी आमकां हें मेळचें ना, म्हणजे स्मार्ट बोर्ड मेळचें ना. तें हांवें करून दवर. क्वॉलिटी स्मार्ट बोर्ड ऑफ 72 इंचीस स्क्रीन, म्हणजे आमचो ब्लॅक बोर्ड आसा त्याच सायजीचे व्हडले व्हडले स्मार्ट बोर्ड थंय घाल्ले आसा, विच आर इंटरॅक्टीव इन नेचर. इंटरनेट जावं बाकीच्यो सगळ्यो पावर पॉयंट प्रेजेंटेशन, स्क्रीन्स हें सगळें दाखोवपाक मेळटा. म्हणूनच आयज हांव जें काम करता तें तन मन धन म्हज्या जनतेच्या खातीर करता. ज्या जनतेन म्हाका ह्या पदाचेर बसयल्लो आसा तेच म्हजे करता करविता आसात. प्रत्येक वेळार कांय लोक जे टिका म्हजेर करतात ते म्हणटात की आमी तुका निवडून दिला, तुमी म्हाका निवडून दिला, मान्य आसा. आनी तुमी कोणाक निवडून दिवपाक झट्टाले हेंय लोकांक खबर आसा. देव बरें करूं. नवी पुलाची उक्तावण केन्ना जातलें हाजेर आतां सांगेकारांचें लक्ष लाबून आसा. तुम्ही पळयतात GNH.